हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता। जय भारत। हर घर तिरंगा ही मोहीम सध्या आमच्या भारतभर चालू आसा आणि आमचे NSS युनिट गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल आणि आमचे मार्गदर्शक श्री कृष्ण सर नायक हांच्या मार्गदर्शना खाली आमी हो कार्यक्रमाचो आयोजीत केल्लो आसा। आयज आमी जी रांगोळी सर्त हांगा आयोजीत केल्ली आसा ते सर्तीन भुरगे बऱ्या रितीन वांटेकार जाल्ले आसा आणि ते आपलो कला दाखोवपाचो हांगा प्रयत्न करतात। हर घर तिरंगा आमचो मान सन्मान, आमच्या देशाचो मान सन्मान आणि प्रत्येक भुरग्याक ती जाणीव जावची ताका लागून हो प्रयत्न जावन आसा। आणि आमचे जे विद्यालय आसा ते सुद्धा पोटतिडकीन हितून भागीदार जाल्ले आसा, सहभाग जाल्ले आसा आणि भुरगे सुद्धा बऱ्या रितीन काम करतात। भुरग्यांक आमी सांगिल्लें आसा की तुमच्या प्रत्येकाच्या घरांत तुमी हो फडकोवपाक जाय आणि ताचो मान सन्मान राखपाक जाय, जेणे करून भुरग्यांक ही जाणीव जावप आज गरजेची आणि स्पेशली ह्या जनरेशनाक ती जाणीव जावप गरजेची आसा। कारण हो झेंडो आमकां बेश्टो मेळना, हाका लागून खुबश्या आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान दिल्लें आसा, रक्त सांडलेलें आसा आणि हाचो मान सन्मान दवरपाक आमचो हो प्रयत्न आसा। नमस्कार। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय सांखळी हो हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम आसा तो आमी मोठ्या प्रमाणात साजरो करपाचो प्रयत्न करतात। जवळजवळ 450 विद्यार्थी ह्या कार्यक्रमात सहभागी जातात। आज आमी हांगासर रांगोळी कॉम्पिटिशन किंवा रांगोळी प्रेजेंटेशन ताका थीम आमी दिल्ली की एक भारत श्रेष्ठ भारत किंवा हर घर तिरंगा आणि आमचे 22 विद्यार्थ्यांनी आज रांगोळी कॉम्पिटिशनात भाग घेतलेलो आसा। आणि आज आमी एक असो संकल्प करता की प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या घरा कडेन हो हर घर तिरंगा जो आसा तो फडकायलो वयतलो आणि आमचे शाळेचे प्रत्येक विद्यार्थी ह्या जी आमची योजना आसा तातूंत सहभागी जातले। आणि आमचो हो कार्यक्रम NSS इको क्लब आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या वतीन आमी मोठ्या उमेदीन आणि मोठ्या प्रयत्नान साजरो करतले। आणि हर घर तिरंगा जो आसा तो प्रत्येक विद्यार्थ्याक आमी सांगला की तुमी आपलो जो फ्लॅग आसा, नॅशनल फ्लॅग जो आसा तो आपल्या घरा कडेन फडकवप आणि एक सेल्फी काढून आमचे कडेन धाडप, जेणे करून प्रत्येक विद्यार्थी ह्या कार्यक्रमात सहभागी जातलो। धन्यवाद।